Yes. Rattanam Pendikar is in our midst on his birthday. We pray on him God's abundant blessings, and we thank all of you all, and especially Rattanam, for all the generous gifts he has brought for us, and we thank you. We appreciate, we assure you our prayers always, humble prayers. Yeah? Thank you. रोशन तोडणकर, यूथ प्रेसिडेंट शिवलिंग असोसिएशन. आयज आमचे तुकाराम पेडणेकराचो वाडदीस, त्या निमतान आयज आमी हांगा हे सेटान येयला तांकां कितें धाकट्या भुरग्यांक कितें दिवपाक डोनेट करपाक. हांव तांकां म्हाज्या मना पासून विश करता. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. हांव पार्वती नागवेकर, सोशल वर्कर. आयज आमचे सोशल वर्कर जे आहा दत्ताराम पेडणेकर, तेंचो आयज वाडदीस आसा. त्या निमित्ताने तेंच्यांनी आमच्या महिला आश्रमांक थोडीशी एक मदत म्हणून नाल्यार एक तेंची याद करया म्हणून अशें म्हाका म्हणपाक लागलें, पार्वती आमी भेट दिवया सगळीं जाणां, चलया. त्या निमित्ताने आयज आमी सगळीं हांगा जमलेलीं आसा. सगळ्यां कडेन मागतात तशेंच आयज तांकां आमी खूब आशिर्वाद दिवया आनी तेंच्या फुडल्या आयुश्याचे आनी तेंचे कितें वीश आहा तेंचे मना पासून पुरे जावं न्ही अशी आमी तांकां आशिर्वाद दिवया. धन्यवाद. आज वाढदिवसाच्या निमित्तान आमी ह्या 3 महिला आश्रम, ल्हान भुरग्यांचो आश्रम आनी दुसरो वृद्ध आश्रम अशे 3 आश्रमांक हांगा आमी भेट दिल्ली आसा. मनांतल्यान खूब आनंद जालो. अशा व्यक्ती बरोबर जेन्ना आमी थोडो वेळ घालयलो, तेंच्यो अनेक समस्या आसतात आनी हांगासर बरी मॅनेजमेंट कमिटी हे 3 अनाथ आश्रम कार्यरत दवरतात आनी विविध क्षेत्रांतसून तांकां मदतीचो हात मेळटा. अशा ह्या आश्रमांक भेट दिवन आज खरेंच मना पासून खूब आनंद जालो आनी येणाऱ्या काळान ह्या अशा निडील पीपल जे कोण आज आमच्या अनेक कारणां खातीर ते आज अशा जाग्यार पावल्ले आसा, पूण तेंची विचारपूस करप, तेंच्या पर्यंत पावप हे प्रत्येक नागरिकाचें प्रथम कर्तव्य अशें म्हाका दिसता. पूण आज म्हाका वाडदिवसाच्या निमित्तान आज हांगा संदी मेळ्ळी आनी तुमी सगळ्यांनी बरें सहकार्य केलें आनी जी सेवा हांवें केल्या ती सगळ्यांनी मान्य करून घेतली. त्या बद्दल मना पासून हांव तेंचे आभार व्यक्त करता. तशेंच आमचे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रेस मिडिया आनी म्हाजे मित्र परिवार जशे आमचे चंदन मांद्रेकर, तशेंच आमचे राजेश खोसरेकर, यश खोसरेकर, आमचे रोशन सोडणकर आनी इतर सगळे आज हांगा उपस्थित रावन ह्या म्हाज्या वाडदिवसाची शोभा वाडयली, त्या बद्दल तेंचोय हांव मना पासून आभारी आसा. देव बरें करूं. थँक्यू. मांद्रेकर, हांव नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट वायस प्रेसिडेंट काँग्रेस. आयज दत्ताराम पेडणेकर बाई हेचो आयज जल्मदिवस. हेची हांव ताका शुभेच्छा दिता आनी वीश करता हॅपी बर्थडे टू यू बाई. बाईन आयज आख्ख्या शिवोलेन कॉन्स्टिट्युएंट बरी बरी कामां केल्या, खूब कामां केल्या. लोक तेचे कडेन येयत आसता की आनी सांगीत आसता की बरी बरी तेणें कामां केल्या, तेचे बद्दल खूब हें आसा ताका. हांव म्हणटा की अशीच तेची कामां आसतलीं बरी बरी आनी हेच्या फुडें तो करतलो आनी बरे तरेन कामां जावनी हीच हांव देवा कडेन मागता. देव बरें. काँग्रेस पक्षाचो माजी ब्लॉक प्रेसिडेंट. आयज आमचे बापकलीग दत्ताराम पेडणेकर यांचो वाडदिवस. तेच्या निमतान म्हाज्या आनी आमचे शिवोले काँग्रेस पक्षा खातीर हार्दिक शुभेच्छा. तर बरें दिसता एक अशें आपलो बर्थडे घरा कडेन सेलिब्रेट करता, चोगान सेलिब्रेट करप आनी चड करून आयज असल्या ज्या भुरग्यांक खरीच गरज आसा. आमी बर्थडे खूब पळयता, पूण ह्या भुरग्यांक जो बर्थडेची उमेद दाखोवपाक तेणी आयज हांगा केल्या आपलो बर्थडे सेलिब्रेट पळोवन खूब बरें दिसलें.
आनी तेंचे कडल्यान अशी अपेक्षाच आमची अशी आसा की एक शिवलकारांक लागून तो खूब फटफट करता हें पळोवन आमकांय बरें दिसता. आनी एक उमेदीची गजाल म्हणजे तो आयज आमच्या काँग्रेस पक्षान आसा. काँग्रेस पक्षाक एक जिवंत दवरपाचें कार्य ते फुडें व्हरता हें पळोवन आनीक बरें दिसता. ताका आमचे शिवोले काँग्रेस पक्षा तर्फे आनी शिवोलकारांच्या तर्फे तांकां संपूर्ण जे सहकार्य कितें लागता तें आमी तांकां सदांच फुडाकार घेवन दिवपाक सोदता. एक तरणाटो जावं तरणाटो म्हणपाकूय ताका बरें कामूच अशें करता की ताका तरणाटो म्हणचो पडटा. आनी शिवोलकारा बद्दल ही तळमळ जी दिसता ती पळोवन म्हाका दिसता तेंचे एक शिवोलकारांनी ताका शिवोलची सेवा करपाक लागून संदी दिवची अशी म्हाका एक दिसता आनी म्हाज्या तर्फे शिवोलकारांक उमेद आसा. तेन्ना आयज तेंच्या बड्डेच्या निमतान एक शिवोलच्या तर्फे आनी आमच्या काँग्रेस पक्षाची हार्दिक शुभेच्छा. तांकां अशेंच देवान बुद्धी दिवची की आमची सेवा करपाक आनी आमकांय तेंचे कडेन सेवा करून घेवपाकूय बरें दिसता. अशेंच तांकां आयुश्य उदंड दिवचें हीच देवा कडेन प्रार्थना. धन्यवाद. तुम्ही आमकां याद केली, आश्रमांतल्यान याद केली, आमकां खूब बरें दिसलें. तुमच्या अशा आशिर्वादारूय आमचो आश्रम चलता आनी आमच्या सगळ्या आसात आमची सगळीं जाणां तेंचा आशिर्वाद मेळोन तुमचें बरें जाता अशें तुमकां दिसता. म्हणून तुमी येतात अशीच कृपा आसची, अशेंच आमचेर मोग दवरपाचो इतलें म्हणटा आनी तुमकां खूब खूब धन्यवाद. आनी इतलें बरें दिसलें म्हाका की 20-25 वर्सां पयलींची वळख ताका याद जाली म्हाका याद जाली तेजी. ल्हान आसतना खूब ताका पळयतालो हांव, खूब धडपडटालो आनी आज इतलो वयर पावला म्हाका खूब बरें दिसलें. देव बरें करूं मनापासून. We are so glad that you spend your time with our children and your such a big things you have donated a big amount to the Shodai Charitable Trust, or that so many vegetables for our children. Moreover, you spend the time. You came here with your true heart that God will really bless you, and we pray for you. Thank you so much. म्हजें नांव चंदन मांद्रेकर. आयज आमी 3 हितून आश्रमान विजीट केल्ले. एक आमचे एलशेदाय हितून एक केल्ले, परत आमी आमचे स्कूल युनियन स्कूल आहा पळय थंयसर एक आश्रम आहा, महिला आश्रम आहा, थंयसर एक विजीट केल्ले. परत हे बादान एक आश्रम आहा, महिला आश्रम, थंयसर आमी हे आतां लास्ट विजीट केल्ले. तांकां आयज धान्य वाटला. एक बायचो आयज बड्डे म्हणून तांकां सगळ्यांक आयज धान्य वाटला. आनी भाईन आयज तांकां सांगलां की कसली मदत जाय पळय ती आपण तुमचे कडेन पावपाची एक तांणी प्रॉमीस केल्ली आसा.